स्कुलांतले लोक जो तो भुरगो आसा म्हणजे तो वसुंगाला ताका आतां प्रेशरायज करता की तूं लिव्हिंग घे आनी स्कूल सोडून जा. तांणी रिव्हीन एप्लिकेशन दिलां. एप्लिकेशन दिली लोटली का आनी ताकाच लागून मुद्दम आयिल्ली की अशें आतां तेजे भुरग्याचेर पेरंट्साचेर प्रेशर आसा की तूं स्कूल सोडून चल ना. कांय दिसां पयलीं फोंडेच्या SS समिती स्कुलाच्या ह्या भुरग्याक लायब्ररियनान बरोच बडयल्लो. पालकांनी प्रकरण पुलिशे कडेन पावयल्या उपरांत लायब्ररियन अमित सावंताक अटक जाली. स्कुलान लायब्ररियनाक सस्पेंडूय केलो. मात आतां लायब्ररियना आड कागाळ फाटी घेवची म्हूण खंय पालकांचेर दबाव येता. भुरग्याक काडपाचो ना, ताच्या फुडाराची कसलीच तडजोड जावची ना म्हूण खंय स्कुलान उतर दिलां. तेच्या पेरंट्सांचेर दबाव आसा की ही जी तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर वचून कागाळ केल्ली ही कागाळ फाटी घेवची. सो ना जाल्यार एक तर लिव्हिंग आमी तुजी काडून दवरता, तुमी स्कूल सोडून गेल्यार आमकां परवा ना अशा पद्दतीची आनी अशे तरेची तांकां प्रिंसिपलान म्हाका खबर ना मॅनेजमेंटातले कोणे तरी तांकां सांगलें. सो हें जेन्ना आमकां कळून येयलें की आमी ताबडतोब म्हणलें पयलीं प्रिंसिपलाची भेट घेवन प्रिंसिपला कडल्यान अश्युरन्स घेतले की फाल्यां खंय तरी त्या भुरग्यान एक तर तो भुरगो विक्टीम ज्याचो हात मोडला, म्हणजे तकलेक इंजुरी आसा आनी वयल्यान इतकें जावन पसून जे करणाऱ्याक हो पनिशमेंट जावपा आशिल्लो तो सोडून जर फाल्यां भुरग्याक जर पनिशमेंट जावपा लागलो जाल्यार कितें उरलें. म्हणून त्या प्रिंसिपला कडल्यान हें अश्युरन्स घेवपा आयलें की तशे पद्दतीचें कांयच जावचें ना, की फाल्यां खंय तरी आजून 2 वर्सां त्या भुरग्याची उरलीं. आतां भुरगो 8वी शिकता, फाल्यां 9वी 10वी 2 वर्सां त्या भुरग्या ह्या स्कुलान काडपा जाय अशें खंय तरी जावचें न्ही म्हणून प्रिंसिपला कडल्यान अश्युरन्स घेवपा आयलें. प्रिंसिपलान सांगल्या त्या प्रमाणे प्रिंसिपलान अश्युरन्स दिला की अशें कांयच ह्या पद्दतीचें घडचें ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.